कुर्टी खांडेपार पंचायत आनी फोंड्या नगरपालिकेन केरये खांडेपार हांगा 5 टीपीडी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम हातीन घेतला। देखून ह्या प्रकल्पान पंचायत आनी नगरपालिकेन येवपी कोयराचेर प्रक्रिया करतले। तशेंच ह्या प्रकल्पांतल्यान वीज तयार जातली अशें शेतकी मंत्री रवी नाईक ह्या प्रकल्पाच्या पायाभरणे वेळार उलयलो। तशेंच हो प्रकल्प 6 म्हयन्यां भितर पुराय जातलो अशें मंत्री रवी नाईक हांणी सांगलें। आताच आम्ही उद्घाटन केल्लें आसा आनी तुमी जाणा आसली की कचरो जो आसा जो आमचे कुर्टी खांडेपार पंचायत आनी म्युनिसिपल एरिया दोनी म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत एरियाचे हांगासर ट्रिटमेंट जातलो तेजो आनी जो कचरो येतलो त्या कचऱ्या पासून कितें जातलें लायट जावंक शकता, लायट पावर जनरेशन जावंक शकता। तेन्ना अशें कितें जाता ल्हान ल्हान जेन्ना आमकां सरकाराचो मदत मेळटा आनी सरकारी मदतीचे आमी करता आनी प्लस म्युनिसिपालिटी आनी हेजे पंचायत सगळे एकत्र येवन ते आमी करता। एकदम बरें आसा, हे सगळ्यांनी एकत्र येवन हे केलें जाय। लोकांक त्रास जावपाक ना, लोकांक केन्ना खंय तरी घाण हे ते सगळे तरेचे स्वच्छ मेळटले आनी सगळे तरेचे हे हांगासर कचरो हाडून तेजे लायटी बी जातली, म्हणजे तेजे बेनिफिट फायदो जातलो म्युनिसिपालिटी पंचायती दोगांकी। म्युनिसिपालिटी हांगासर लायट येतली, थोडी बुडी एवढे मेळटली दोनी वाटचे खांडेपार आनी फोंडा म्युनिसिपालिटी कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा 6 म्हयने भितर रेडी करता। 6 म्हयन्या भितर आमी परत येवन उद्घाटन करूया, येवचें सगळ्यांनी।